डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी आतां वेळी पावल्या वेळी मतदारसंघान आनी आमच्या वांगडा हा काँग्रेसीचे उमेदवार सावियो डिसिल्वा. सावियो कार्यावळीत येवकार तुमकां. नमस्कार. तुमी सरपंच आहा, सिटींग सरपंच. तुमकां आतां कॉन्टेस्ट एसेंब्ली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक कित्याक दिसलें? जे हांव पॉलिटिक्सांक पयलो सुवातेर आयिल्लो तेन्ना हांवें केन्नाच चिंतूंक ना आय वील एंटर इंटू पॉलिटिक्स म्हणून. म्हाका लोकांनी आमच्या वाड्यांनी एक पंचाक बसोंक म्हाका फोर्स केल्लो तेन्ना हांव एक बसलो आनी हांवें केन्नाच चिंतूंक ना सरपंच जातलो म्हणून. कित्याक हांवें पॅनल बी कांय घालूंक ना. आय वेंट एज इंडिपेंडंट. आमचे बरोबर लोक आहले जे हांव तेन्ना म्हाका लोकांनी निवडून हाडलो आनी हांवें चिंतूंक ना एक सरपंच जाल्लो. म्हाका लोकांनी एक संदी दिली. बसलो तेन्ना म्हजे बरोबर एक पांच मेंबर आयले आनी म्हाका अनओपोज सरपंच केलो. आतां फुडली म्हाका हांवें इतलीं कामां केलें जे लोक चिंतताले खूब वायट चिंतताले ते आमी ते लोकांची तोंडां बंद केली. कित्याक हांवें कामां केल्यान ते पंचायतीक वेळ्ळे. हांव सांगना, लोक सांगता. लोकां कडेन विचारा तुमी. जायतें केलां हांवें. एक रुपया आज पर्यंत हांवें पंचायतीक घेवंक ना. इतलें काम केलें. कोविडा टायमार हांव चासलो भायर आनी कोण ना. म्हजी 3 जाण भुरगीं ल्हानशीं तरी आसतना हांव भायर सरोन लोकांक हिंगा पळय वेळ्ळेच न्हू. आमचे आनी 4 पंचायत चिंचोणे गांवांत ते आज बायडा म्हणटा ते गांवांत आज लोक म्हाका येवकार दिता. कित्याक कोविडाक हांवें हेल्प केल्लो तांकां तेंच्या मनाक आसा आनी तेच्या काळजांत आसा. तो म्हाका आज बरो येवकार. आज पळय सगलो लोक 500 सुमार लोक घरांतलो भायर सरलो आज हे बायडा म्हणटा ते गांवांत. हेजेर म्हाका लोकांनी फोर्स केल्लो. मागीर म्हाका हांव काँग्रेसाक जे झेडपीचे टायमार झेडपी आमचे काँग्रेसा कडेन एक कॅन्डिडेट आसूंक ना. तेन्ना हांवें जुलियो बाब हो सिंपल मनीस जे लोकां बारा भोंवपी पॉलिटिशियन न्हू. हांवें सांगलें लोकांक कितें आज पॉलिटिक्स चेंज करया. सिंपल आमचे कॉमन मॅनाक एक चान्स दिया. कित्याक सदांच यू नो पॉलिटिक्स म्हणटा तें गोंयांत एक फॅमिली रायज जाला. आपणाचेच भुरग्यांक फॅमिलीक वयर काडटा दुसऱ्यांक काडिता. हे घेवन हांव हे जुलियो बाबाक मुखार घेवन गेलो लोकां बरें. म्हजें तोंड दाखयलें हांवें. तें दाखोवन हे जुलियोक एक झेडपी निवडून हाडलो आनी काँग्रेस मेनली म्हणटाली ती काँग्रेस आमी जिती गेली. वेळ्ळेच्यान जिती जाली. तेन्ना आमी पावल मारलें बरेंच फुडें पावले. काँग्रेसीक हांवूय जॉयन जालो. हांव केन्नाच कोणाचो मेंबर ना. हांव इंडिपेंडंट म्हणून आसलो. जायत दुसरे पार्टी सपोर्ट केला पूण हांव केन्ना आय एम नॉट अ मेंबर ऑफ एनी अदर पार्टी. तेन्ना म्हाका आमचो ऑपोजिशन लिडर हांव गेला तेन्ना जुलियोक आमकां एक टिकेट दिला. तेन्ना हांवें ताका सांगलें. तेणें मुगोडे विचारलें काँग्रेसाक जॉयन जा म्हणून. तेन्ना हांवें सांगलें एका टिकेट दिल्यार त्याच दिसा हांव जॉयन जाता म्हणून. जॉयन जावन आनी फकत सांगलें एक टिकेट दिया. इट इज माय ड्युटी. आय वील मेक शुअर. आय प्रॉमीस यू आय वील नॉट लेट यू डावन. सगल्यांक गिरीश बाबाक सगल्यांक सांगलें. दिगंबर बाबाक आमचे प्रेजिडंट गिरीश चोडणकार आनी तशेंच एकूच चान्स जायते ऑब्जेक्शन हाडटाले दिनाका म्हणून जिखपाचो ना म्हणून. पूण हांवें एकूच सांगलें. एकलोच मनीस सांगतालो तो म्हणल्यार सावियो डिसिल्वाक. सावियो डिसिल्वा सांगतालो हो निवडून येतलोच. म्हजे उतर आय वील मेक शुअर ही विन्स. आनी तें फकत तशें जालें. आमी जिखून आयले. तेन्ना आमी मुखार गेले. आमी बरे मुखार गेले पावले. म्हाका इतलो आमचे जे कार्यकर्ते आहले आमच्या बराबर आमचे सेवा दलाचे महिलाचे बाय टॉनेट आहले. आमचे बाय बेर्थ महिला काँग्रेस तशेंच बाय केनिशा आहले. तशें आमचे भाव लोव हो एक कोडेकांत खांबो काँग्रेसीचो जे दिल्लीक पासून इतलो ताका पावर आहलो आनी जायते तेमी म्हाका हेल्प केल्ले. आनी जायते गांव आहले आमचे जे हांगाच आमचे बराबर जे झेडपीचे टायमार सगळे आहले आज पर्यंत ते आमचे बराबर आमकां सोडूंक ना. जायत्यो पार्टी येयल्यो जायत्यो ऑफरी दिल्यो आमचे पूण कोण सोडूंक वचोंक ना. तेमी फकत एक सांगलें वी आर फॉर सावियो डिसिल्वा. तेजेर आमी मुखार गेले आनी जायतें काम केलें. आमी मागीर टिकेटीक क्लेम घातली. टिकेटीक 2 जाण आहले.
एक हांव आनी एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाबजो डायस. थंय कितें जालें आनीक दोग जाण आयले आनी तुमी जाणा एक एक्स येयलो सांगूंक लागलो आपणा कडेन 5,000 मतां आसा आनी काँग्रेसीक जॉयन जालो BJPचो मनीस चिंतून आपणाक टिकेट मेवतली म्हूण. तेणें एक प्रेस घेतलें आनी सांगलें आमी सगळे 4 जाण बराबर रावन BJPक उडोवपाक शकता. तुमी जाणा एक घेतलें मुखार तुमी सगळे एकठांय रावन आमी आतां काँग्रेसी सांबाळटा जाल्यार फकत एकठांय रावन सांबाळचें म्हूण. तोच मनीस आज दुसरे पार्टीक गेल्या उडकी मारल्या आनी ही आमकां खबर आसलेली. हो मनीस BJPचोच एका BJPच्या CMन धाडलेलो हिंगा काँग्रेसांक स्पाय करूंक. आयज TMCक गेला कांयच ना. लोकांक फटोवपाक भोंवतात. हे BJPच्यो B टीम 2 आसा आनी एक आप आसा. फकत हे स्प्लीट करूंक आमची क्रिस्तांवांची वोटां स्प्लीट करूंक येयल्या आनी फकत BJPक चान्स दिवपाक येयल्या. आनी दुसरो आमचो एक्स मिनिस्टर सिटींग MLA आतां एक्स MLA फिलिप नेरी रॉड्रिगीस हो जे BJPक जॉयन जाल्लो आज तेका गाट्स ना BJPचेर बसोंक. परतून लोकांक फटोवपाक आयला. NCPचेर घुडयेलाक आज जायते तेजे आसा थोडे मनीस जे घुडयेलां दाखयता वोटींग. काल वोटींग जालां आमचें पोस्टल अबाव 80+. हिंगा कितें जालां देर इज फेवरिजम. BLOs आर गोईंग इनसायड द हावस भितर वचोन सांगता घुडयेल दाखयता खंय अशें घुडयेलाक मारा म्हूण. सो दीस इज द करप्शन आनी वॉट एवर इट इज गोईंग हियर न्हू. आमचें हें जें चलना हांव सांगता इवन BLO आमचे क्रिस्तांव भाऊ आहात न्हू चिंतात तुमी चिंतात कितें करतात तें वायट करता बरें करता तुमी चिंतून ते वोट अशें करिनाका हे BJPक हाडूं नाकात. स्प्लीट जावपाक दिवं नाका म्हणजे. स्प्लीट जावपाक दिवं नाका प्लीज. आय बॅग यू कितें बरें गोंयकारां बसत कितें बरें जाता बरें आहा तें करात. तुमकां एक गव्हर्मेंट ऑफिशियल म्हूण तुमकां एक काम दिलां तुमी सगल्यांचें करपाचें. एकूच हें न्हू फेवर करनाका प्लीज. आय बॅग ऑफ यू. मुद्दम विचारपा जाल्यार 2007 सावन पयलें न्हू तेन्ना फिलिप नेरी मंत्री आसले काँग्रेस गव्हर्मेंटान. तेजे बेंजामीन येयले. बेंजामीन गव्हर्मेंटान सपोर्ट करून BJP गव्हर्मेंटा बरोबर आसले ते तेन्ना. तेजे उपरांत परत फिलिप नेरी येयले ते 2.5 वर्सां मिनिस्टर आसले. कामां जाय ती जाल्या तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तुमीच पळयात कामां जाल्यार लोकांक 1,500 फॉर्मां दिलीं. 1,500 फॉर्मां दिलीं तेमी वेरिफिकेशनाक धाडटा कामां जाल्या म्हूण. आयज तेमी लोकांक फटयल्या आनी हांव मागता लोकांक तुमी पत्ते त्या दारांत येतल्यान सांगतले की तुमी वोट करात तुमकां जॉब मेवतले म्हूण. जॉब मेवपाक चान्सूच ना बिकॉज दे आर ऑल स्क्रॅप्ड. जॉब स्क्रॅप केल्याय आनी तुमी फटोव नाकात. हे आतां फटोवपाक पत्ते तुमचे दारांत येतले तेन्ना तुमी सांगात तांकां आमी परतून आनी तुमी घरा येवं नाका म्हूण. ओके तुमी कितें प्लॅन घेवन लोकां मुखार वयता सद्या वेळीच्या लोकां मुखार. पयले सुवातेर आमी लोकां मदें वयता सांगोंक सी द डिफेक्शन वॉट इज हॅपनिंग. लोकांक एक विस्वास गेल्लो काँग्रेसीचे कित्याक हे 10 आमदार BJPक गेल्ले तेका लागून तो विस्वास आज आमी पत्तो हाडला लोकांची. तांकां सांगलां शी आमी काल बेसान पयर राहुल गांधीला एफिडेवीट करून दिल्या. आमी लोकांक हेंच कळोवपाक सोदता की जे हे आमकां मॅन्डेट दिली लोकांन टुमोरो इफ पीपल गिव्स आय एम शुअर दे वील. I will make sure I will be with the people of Valley and with the party, the Congress party, Indian National Congress, till the term ends or even more. Against any party, but I'm just giving you a fair understanding of what is happening here. Everybody is coming for campaigning. Right? We've got all the campaign rights, all these brochures, many posters are fallen over there. But then after you guys get elected, you expect us to come there. Nobody comes here. Okay. I'll tell you, I've been living in this place for the last 35 years.
till today, nobody after doing or getting or winning the election has come here and asked in this area what is the problem. I need to sort it out. You all come only to ask for votes. Whoever is the party, come with a big manifesto. After that, Yes, gayab. let me explain. Okay, first of all, okay, what you said that we have not come. I think you all fall into ZP. This is our ZP member who won. How many times have you come? No, he is not your ZP. I'll tell you. Okay. See, okay, after winning, we came when because Narapur falls into Tazora, which is Naveli constituency. Am I right? Ask people of Baida after winning, did we come or not? I'm a new face, and I will give you assurance that I will come back. Even this electricity, my vision is to get underground cabling of. Okay, I will assure you, I will come back. I will take you into Graveyard, whatever. Give me a chance. Give me a chance. As a young leader, I work for people of Delhi, Punjab. Give me a chance. Let me come in other villages. Brother, listen, we have these people like you. We have a youth here. Okay? So, my assurance, okay, next time we can, if I don't come back, we can tell me I will give you that. एक एक्झाम्पल पळयलें Yeah. आमी की लोकांची अपेक्षा खूब आहा खुबशीं कामां जावना इतले वर्सां ते आमकां दिसलें तुमी चडशे कडेन भोंवले आसतले खूब लोकांक मेळ्ळे आसतले लोकांची कितें कितें पेंडींग आहा जायते पेंडींग आहा सी मोस्टली मरे लोकांक रोड ना रोड मरे कितें केलें आतां सी दीस मिनिस्टर हुएवर लायक जे तेजे मनीस आहाय कोण 5 मेंबर आहा तेजे वॉर्डांक गेले आनी सम प्लेसीस वे सम ऑपोजिशन दोज आर निग्लेक्टेड ते सो वी हॅव एश्युअर्ड पीपल वेन वी कम बॅक I will make sure that all the roads are, no matter what, opposition जाऊं, कौन जाऊं, even in Panchayat as a Sarpanch for last 4.5 years, I have never neglected anyone or never refused anyone. कित्याक हांव सदांच as a Sarpanch सगळ्यांचोच. So I have taken everyone, even there are no cases also going off Panchayat. I try to solve the matter there only because I don't want to people go further on. आमचे even आम बराबर सगळ्या लोकांक कोणू जावं दुस्मान जावं कोण जावं हांव ते घेवन बसोंक ना लायक स्टील आय वील से एज अ इफ आय गेट इलेक्टेड आय एम शुअर मॅन्डेट लोकांनी दिले जाल्यार द फर्स्ट थिंग आय वील कम वी वील डू वॉट पीपल वॉन्ट लोकांक जे जाय लायक रोड्स इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आसा उदका प्रॉब्लम बेजीक आसा गजाली सगल्यो जाय चड बेजीक गजाली चड बेजीक गजाल्यो लोकांक कितें फर्स्ट म्हणटा तें आमच्या गोंयकारांक फ्री नाका फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री कितें प्रॉमीस करता तें आमच्या लोकांक नाका पे करपाक तयार आहा पण No, yes, that is right. We Goans want, we are not like, other states. आमगे गोंयकार औराद, they are ready to pay. पण हे भाशेन बरे रस्ते दिया म्हणटा ते बरे अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी आतां लायट्स रातचे लायट ह्यो पेटना LED लायट गेले इट इज अ बिग स्कॅम कळ्ळें लोकांक बेजीक जाल्यार लोक हॅपी फाल्यां हे ड्रेन्स म्हणटा ते सगळे इट इज अ बेजीक नेसेसिटी इवन मान्सून लोकांची व्हडल्यो अपेक्षा ना बेजीक व्हडले ना फॅसिलिटी आहा ती. येस जायत पार्टी येयले कळ्ळें तुका स्प्लीट कोन्न मागीर BJP चान्स ते कोणाक हां शुअर तुम्ही 2017 एक आमदार दिलो काँग्रेसीचो निवडून 2019 काँग्रेस सोडली BJPन गेलो मंत्री जालो कारण सांगलें की आपल्याक डेव्हलपमेंट करपाक जाय ओपोजिशनान रावन डेव्हलपमेंट जायना ह्या अडेच वर्सांक कितें जालें अडेच वर्सान ते लोक सांगतलो लोकांक सांगला हो पयशां खातीर गेला डेव्हलपमेंट करूंक गेला ते लोकांचे डेव्हलपमेंट तेजे ओन डेव्हलपमेंट ती तांबडी नोटां घेवपाक तो डेव्हलपमेंटाक आपणाचे गेला तूं पळय सगल्या आज लोक धांवडायता कित्याक धांवडायताय हेच आज लोक ताका दारान घेयनाय दीस इज वॉट ही हॅज चिटीड द पीपल ऑफ वेलिंग मॅन्डेट लोकांनी दिली ती काँग्रेस पार्टीचेर तेणें चीट केला इफ यू हॅड गट्स रिजायन एंड देन गेट इलेक्टेड ऑन अ BJP ही हॅड टू डू दॅट म्हण लोकांक घात केला हे 10 जाणांनी म्हणजे BJP सोडले आता
BJPक सोडल्या आता NCPक आयला हे फकाणां जाले इकडे तिकडे हे लोकांक खबर आसा NCPक येयल्या तेणें ऑलरेडी सांगलां जिखून थंय वयतलो म्हूण BJPक ओके सद्याची पॉलिटिकल हे पळयलें सगळ्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आम आदमी पार्टी फूल चडशे सीट कॉन्टेस्ट करता TMC येयली ह्या सगळे कितलेशेच इंडिपेंडंट आहा वोट स्प्लीट जावपाचे चान्सीस आनी वोट स्प्लीट जाले समज जाल्यार नॉन BJP वोट स्प्लीट जाले तर BJP खूब फायदो जातलो तुमी कशें पळयता हे सगळे सिच्युएशन सी दिस इज अ फायट बिटवीन काँग्रेस एंड BJP आय डोंट सी एनी अदर पार्टी हे जे आयल्या TMC आप दे आर जस्ट कम टू स्प्लीट आवर वोट्स स्पेशली इन सालसेट ते आमगे क्रिस्तांव लोकांची वोटां स्प्लीट करूंक आयल्या आनी हांव मागतां सगल्या लोकांक थंय हांकां ह्यो पार्टी येयले काल पयर येयले तांकां प्लीज वोट मतां दिनाका आनी परते हे मिस्टेक केली जाल्यार यू वील ब्रिंग बॅक BJP दुसरी टीम NCP जे फिलीप नेरी आतां NCP गेला आनी NCP घुडयेला दाखयता तोय परतो तोच सो मेक शुअर डोंट वोट फॉर दीस पार्टीज even this whoever they are the opposition is only BJP Congress is fighting against BJP ओके पण आणि अशें जालें की ह्यो पार्टी ज्यो येयल्यो पळय न्हू येतनाच तेंच्यांनी वेगळे वेगळे फ्री बीज दाखोवपाक लागले कोण इलेक्ट्रिसिटी फ्री कोण उदक फ्री कोण आनी कितें फ्री कोण 5,000 म्हयन्याक बायलांक दितलो हेजो परिणाम जातलो दिसन तुमकां अरे कांयच ना पयर सांगलां न्हू आमचे बाब दिगंबर कामतीन सांगलां मिटींगेक सांगलां अरे ते कार्डां घेवन कोण बायलो बँकांक गेल्यो म्हूण हे सांगता न्हू हे कार्डां दिले खूंय हाय पयशे पयले दियात आनी मागीर वोट मारात ही फकाणां जाल्या जायते कोण म्हणटा एक पार्टी म्हणटा 100% जॉब्स इज इट पॉसिबल हे लोकांक फटोवंक येयले कांयच ना 100% तूंच सांग 100% जॉब दिवपाक जाता जाल्यार लोक बळी पडटलो दिसता तांकां म्हाका दिसना लोकांक कळोन येयलें कितें TMC पयले येयले जायतो आवाज केलो पयशे घातले आनी आज खंय आसा आयपॅक खंय आसा ते फकत अशे आतां तेंचे कामां जाल्यार ती फ्लायरां करता आयपॅक डिजायन करता दुसरे कॅन्डिडेट जिखता ते कॅन्डिडेटाचेर फकत कितें नाका थंय बरोवन फ्लायर रस्त्यांचेर उडयता तांकां आनी कांय ना ते जे दिसा आयपॅक येयल्ले न्हू गोंयांत ते म्हणटाले आमी सरकार फॉर्म करतले म्हूण ते पिशे जाल्या नाजाल्यार आमी चेड्डी आनी वयलें काडून धांव मारूं आयज तेंच परिस्थिती जातली ह्या आयपॅकाक शर्ट पॅन्ट काडून धांव मारूंक पडटलो ओके तुमच्या हेजेर येतना तुमी लोकां कडेन आतां वयता तुमचे मॅनिफेस्टो तुमी तुमचे पॉयंट्स आहा ते घेवन येता तितले थोडे पॉयंट्स आमकां सांगचे सी बेसिकली पॉयंट्स लायक आय वील कम इनटू एम्प्लॉयमेंट जे लोकांक जायते यूथ जायते भुरगे बेकार आहा आयज जायते भुरगे बेकार यू नो कोवीड टायम्सांक जायते तारवटी बेकार आसात देर आर नो जॉब्स but I have in my manifesto I've told them opportunities I will create for people of Veli constituency where youth even like jobs like self-employment I will do that okay when it comes to medical facilities like RMD it needs जायते गांवांनी आसा RMD आसा पूण it's there are no workers there no staff not functioning दोतोर ना एक बँडेज पिसान मारूंक बाळ्ळे वचों पडटा वेळेचेर तशेंच एम्बुलन्स नाय आय वील मेक शुअर देर आर एम्बुलन्सीस एवेलेबल इन एवरी विलेजीस ओके आनी जायते आहा लायक बेटर वेब कनेक्टिविटी लायक वायफाय जायते घरांनी लायक आतां सद्या कोविडाक लागून ऑनलायन जाला तेजेर वी आर गोईंग टू गिव इंटरनेट फॅसिलिटीज टू पीपल इन द रुरल एरियाज वे people hardly get any net we will make sure they get this opportunity twins we will give web connectivity also okay zaite asa like say resolve issues of fishing community there are a lot of issues of fishing see fishing community is big in Valley che mouth of the river Sal che zaite orsa e photo asa retaining wall banta we have a problem for boat car as a boat owner हांवूय बोटकार आमकां सदांच एवरी ऑगस्ट वी हॅव अ प्रॉब्लम वेंचरींग आउट इन द सी ते रिटेनिंग वॉल जाता म्हणून बरीच 30 वर्सां जालीं आयज पर्यंत जावना आय वील टेक दॅट इश्यूज
So it can be dealt with. I'm hoping it will be done during my tenure. तशेंच river nationalization. I will oppose to that. River nationalize केले सरकार Congress हाडात and I will make sure that will come back to the people of each villages wherever it is. तशेंच हांवें सांगलां the 3 linear projects, even Congressan सांगलां, it is in the manifesto that we are going to oppose and those projects will be scrapped. 3 linear projects. Even लोकांकूय सांगूंक सोदता ओल्ड गोवा हाजेर जे हेरिटेज सायट I will be with the people. I will make sure it is objected. I will bring in the assembly and make sure it is demolished. Zaite like sports. In sports, zaite ground है आमचे वेल्ले गांव. एक ground बस एक ground मुझे village पंचायतीक सेंट रॉक्स चोलेगांडो थिंगा. आमच्या फ्रेंडान RTI घातलेली. It is showing ground is complete. हांव सरपंच आज पर्यंत तेजें इनॉग्रेशन जालें ना. कोण पळोवपाक गेलो थिंगा ग्राउंड रेडीच ना. ऑन पेपर कंप्लीट आगे On paper it is showing complete. So there is lot of corruption going and there is, I don't know who has done it. I will investigate. I will make sure when I come to power and I'm sure I'll be elected member. I will take this issue in the assembly and get this ground which are given to SAGs back to the people, the villagers. The local churches or local school should be handed over this ground, not the SAG. Congress Party! Congress Party! Congress Party! Vote for Congress! Vote for Congress! Congress! आमच्याकडे भोंवता आसतना कळ्ळें आमकां लोक म्हणटा एकदां निवडून येयलो की तो लिडर परत तेंच्या दारांत पावना जो पर्यंत दुसरें इलेक्शन येना. सो तुमचो रिस्पॉन्स कसो आसतलो वा तुमचे वर्किंग कशें आसतलें? सारकें आहा तें लोक सांगता तें सारकें. हांव तेंचे सुवातेर आहलो. हांव तेंच म्हणटालो कित्याक लास्ट 5 years फिलीप नेरी कोणें पयलें ना. सदांच टायम मेवता तांकां दिसता कितें लोक पयशे दिल्यार वोट मारता. His sentiment, he has expressed his sentiments. He is right. देखून I have given assurance. If I get elected, I'm sure I will be. I will come back to the people of Veli in every household. I will take I've given them assurance. Even in Sanjay Ariel, I've told them I will come back. Whole Veli constituency, 31,000 voters, I will go back to them. And also I've given assurance to open offices in Ariel, Sanjay Ariel, where people can come for any like grievances or anything difficult because they say like जायते जाणाले हें ना हूंय ते पेन्शन येना काय येना. तशेंच seafarers big issue. See आमचे seafarers in Veli, it's a big like शिशिने हे गांवान आमचे सगळे तारवटी भाव रिटायर्ड आसा. हे आतां तांकां पेन्शन येता ते 500 केल्या आनी कितें 1000 केल्या पूण it is not permanent. So I will give assurance to the people of Veli, especially the seafarers. आमचे गांव तारवटी भाव जे हांव आयलो म्हणटे तांकां आय विल मेक शुअर द पेन्शन येता तें पर्मनंटली जातलें म्हूण. निवडून येयले उपरांत तुमी परत लोकां कडेन वयतले काय लोकांक तुमकां सोदचें पडटलें? ना हांव वयतलो लोकांचे. वी हॅव डन दॅट एज अ सरपंच आय हॅव डन दॅट. हांव लोकांक आमच्या घरा आमचे आज जे पयले एक ग्रामसभाक लोक जातालो फूल जातालो आज लोकांक कोण येयल्यार थिंगा क्वेश्चन आसलें. आज ग्रामसभा 5 लोक बसून जायना आमचो कित्याक धरून हाडूंक पडटा. कित्याक दे आर सेयींग सी वी डोंट हॅव एनी क्वेश्चन्स आज ग्रामसभा कित्याक because I'm the non-corrupt sarpanch they say we ever had in Veli. ओके लास्ट इलेक्शन फुडल्या सोमारा वोटींग जातले. फुडल्या सोमारा तुमचे म्हणजे सगळे कॅन्डिडेट भवितव्य कितें तें कळटलें. तुमी लास्ट कितें उलो मारता तुमच्या वोटरांक? हांव सगल्यांक हात जोडून मागता पयले सोमार लेट मी मेक इट क्लियर. हांव हे काँग्रेस पार्टीचेर जिखलो जाल्यार हांवें एफिडेवीट बी दिलां आनी हांव तुका एक मॅन्डेट दिली आनी हांव शुअर तुमी दितली म्हणून खात्री आसा. आनी लोकांक सांगूंक सोदता ही काँग्रेस पार्टी हांव केन्नाच सोडून वचचो ना. आय वील बी हियर एज आय सेड नॉट शॉर्ट टर्म. आय वील मायट इफ पीपल आर वीथ मी आय वील बी देयर डेफिनेटली वीथ फॉर लॉंगर टर्म. ओके आनी मागता सगल्या तांय
ऑन 14 फेब्रुवारी सगळे लोकांनी भायर कोविडाचे आसा यू ऑल फॉलो द नॉर्म्स सॅनिटायझर्स मास्क सगळे घालात भिये नाकात प्लीज डोंट गिव अ चान्स टू BJP येयात सगळे वोट हातीचेर मारात हातीचेर आनी सगळे हांगाच न्हू वेली आमचो सरकार ह्यो पावटी जावपाक जाय काँग्रेस सरकार सगळे गोंयच्या लोकांक उलो मारता वोट तुमी फकत हातीचेर मारात मॅन्डेट दियात पयले पाटी 17 न्हू हे पावटी 22, 24 न्हू 25 तरी आमकां मॅन्डेट दियात सो द गव्हर्मेंट इज फॉर्म बाय द काँग्रेस आनी म्हाका वोट मारून 14 तारखेर भोव मोतांनी निवडून हाडचे सगल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं हे आशिल्ले सावियो डिसिल्वा वेळीचे कॅन्डिडेट तांचे म्हणण्या प्रमाण की ही फायट जी हे इलेक्शन जे आहा ते काँग्रेस आनी BJP मदीं आहा तेणी लोकांक उलो मारला की वोट स्प्लीट जावपाक दिवं नाका BJP गरोवपाक जाय जाल्यार वोट स्प्लीट जाता ते हें करून स्टॉप करून BJP गरोवची पडटली असो तेणी उलो गोंयकारांक मारला आमी आनिकूय डेट कॅन्डिडेट कार्यावळी तुमकां तुमचे मुखार घेवन येतले तुमी पळयत रावात प्रुडंट